मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी कुटुंबाचो दीस मनयतात, कुटुंबाचो आपोवण्याचो दीस मनयतात. आनी आमी कुटुंबांत कशीं जिवंक जाय तें आज जेजू आमकां सांगता. जेजूचें देखीवन जिवीत न्हयच ताच्या शिसांक पूण आमच्या आख्ख्या पवित्र सभेचेर वांगड्यांक उजवाड दाखयता. आमी जेजूचें जिवीत पळयत जाल्यार जेजू एक देव जावन आमचे मनीस जालो आनी आमचे परी तो जियेलो. आनी ताचे लागीं आख्खी पृथ्वी आसली, पूण तो खालतीकायेन आनी मोगान मनीस कुडा सयत तो जियेलो. आयज तो आमकां तेंच वर्तेंपण न्हू, पूण खालतीकायेन जिवंक तो आपयता. आनी मोगान तो आमकां सगल्या लागीं, सगल्या भाव भयणां लागीं आदाराक पावूंक, सेवेची चाकरेची जावंक तो आज आमकां आपयता. आनी हेच गूण आमी आमच्या कुटुंबांनी वापरूंक गरजेचे, कित्याक आमच्या कुटुंबान तरी मोग आसत, सेवा आसत, आदार आसत जाल्यार आमचो कुटुंब बरो चलतलो. कुटुंब जावन आसा एक जागो जंय मोग उप्रासता, जंय इश्टागत उप्रासता, जंय सेवा चाकरी उप्रासता. आनी हेंच जावन आसा एक कुटुंबाचें आपोवणें. हेंच कुटुंबांत एकामेकाच्या आदाराक पावून, एकामेकाच्या मोगान रावून आमी बरेपणान जिवंक आज आमकां आपयतात, आज पवित्र सभा आमकां आपयता. आनी मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां जायतें दिसून येता. कुटुंबां सगळें सारकें चलना. म्हणजे जायते कुटुंब बरे आसात, जायत्या कुटुंबांत प्रॉब्लमां आसात, त्रास आसात, वाद विवाद आसात. आनी हें आसूंक जायच. हें आसना जाल्यार आमी शिकूंक पावचे नात. आनी पूण आमी हें कशें तरी आमी फुडें करचें काय? कुटुंबांत तरी प्रॉब्लमां आसात, एकामेकाक तरी आमी उलयनात जाल्यार जेजू आमकां आयज खालती जावन एक बोगसण्याचें काळीज घेवंक तो आमकां आपयता. आनी हेंच बोगसण्याचें काळीज आमी तरी घेतलें आनी खालतीकायेचें जी काळीज तरी आमी केलें जाल्यार आमच्या कुटुंबान जायतें बरें जातलें. जायते फावटी आमी व्हडपणान बरोवन आसतात, आमचें घर आमचे राज चलयता आनी आमी एकामेकाक मोगान रावंक, एकामेका लागीं मोगान रावंक पावनात. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयचीं तिनूय वचपां, पयलें, दुसरें आनी तिसरें शुभ वर्तमान आसा तो आमकां व्हडपणांत जिवंक न्हू, पूण खालतीकायेन जिवन आपयता. पयले वचपान पळयत जाल्यार मालाकी हो प्रवादी याज्ञिकांक सांगता, जे देवान निवडून हाडलेले, जे लोकांक ते पळोवंक, लोकांचो आदार लोकांक देवा लागीं व्हरपाचे मुण्यारी ते, पूण ते आपलोच फायदो पळयतात. आनी तांणी आख्खेंच दुसरेंच मार्ग धरलेलो, आपलेच व्हडविकाय, आपलेंच व्हडपण ते पळयताले. आनी हाकाच लागून मालाकी तांकां शिटकायता, तांचेर देव निराश आसा, कित्याक ते लोकांक सारके मार्गार चलयनात देखून. तेच परेन आमी दुसरे वचोन पळयता भाग्यवंत पावलू थेसलोनिकांक बरयता. आनी तो म्हणटा, आनी तो खालती जावन तांकां देवाचें राज परगोडटा, देवाचें उतर परगोडटा. आनी थेसलोनिकार लोकूय तें मानून घेतात. मोगाच्या भावा भयणो, जेन्ना आमी खालती जाता आनी आमचे व्हडपणाक आमी आनी पदवेक आमी जागो दिनात, तेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें बरें जातलें. आमी खालती जावन तरी आमचें जिवीत चलयत जाल्यार एकामेका लागीं आमी बरेपणान आसतलीं. तेच परी आमी पळयतात शुभ वर्तमानांत जेजू शिसांक, आनी तेच परी आमकां सगल्यांक सांगता. आमी ते फारिसांव आनी धर्मशास्त्रा भशेन जावंक न्हय. ते कितें करतात तें आपल्याच व्हडपणाक लागून, ते कितें करतात तें सगळें दुसऱ्यांक दाखोवंक. पूण जेजू शिसांक म्हणटा,
तुमी म्हाका पळयात, तुमी देव बापाक पळयात. आमी खरे गुरू आनी आमी कसले गुरू दुसऱ्याचे सेवे चाकरेक पावपाचे हेंच आमकां दर एक क्रिस्तांवांक आमकां आपोवणें दिल्लें आसा. आमी दर एक क्रिस्तांवांक पवित्र स्नानान आमकां पवित्र स्नान दिलेलो आसा आनी आमी पवित्र स्नाना वरवीं आमी दर एकल्याक एक कार्य दिल्लें आसा. आनी हें कार्य जावन आसा जेजूचोच फाटलाव करूंक, जेजूचेच मार्गार वचूंक, जेजूच्योच आज्ञा पाळूंक, जेजूचोच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आपयल्लें आसात. आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक कशें करतलें काय, हो मोग आमी दुसऱ्यांक दितलो जाल्यार आमी एक ल्हानविकायेचें, एक काकलुतीचें, एक काल्तिकायेचें जिवीत आमी जिवंक गरज. हेंच आज जेजू आमकां करूंक आपयता. आनी आमी मोगाच्या भावन भयणो हेंच आमच्या कुटुंबांनी आमी वापरुया. एकामेकाची सेवेची जावंक, एकामेकाक मानून घेवंक, एकामेकाक समजून घेवन, एकामेकाक आमी लागीं आमी आमच्या व्हडपणान न्हय पूण मोगान आनी काल्तिकायेन वागूंक आमी देवा लागीं मागुया. तर आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना ह्या वचपांचेर आमी मागण्यांत बसतलीं आयज तेन्ना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमकां एक काल्तिकायेचें काळीज, एक मोगाचें काळीज, एक काकलुतीचें काळीज, एक सेवे चाकरीचें काळीज आमकां दी म्हूण आमी आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.